काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत केदाळा एकामेकाचें बरेंपण आमी पळयना तो तसो तें तसें भुरगीं सोमानात तें सोमाना हें सोमाना पूण भुरगीं नातल्यांनी रडचें कित्याक भुरगीं नात म्हाका एक बंगलो जाय म्हाका 4 एकर जागो जाय म्हज्या घरा वचोंक म्हाका एक वाट जाय म्हज्या भुरग्यांक बरो फुडार जाय विराराय नातले मागीर खंत बेजाराय. जेजू क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक दीस एक प्रोफेसर तरणाट्यांच्या एका ग्रुपाक आपणाचो एक अणभव सांगून आसलो. तो अणभव एका चंद्रग्रहणा विशयान 12 वर्सां आदीं तो म्हणलो चंद्रग्रहण जाल्लें आनी संपूर्ण चंद्रग्रहण काळोख रातीक कंप्लीट. त्या वेळार सगळो चंद्र आसलो जाल्यार ग्रहण जाल्लें देखून थंयसर काळोख आसलो म्हणून. अशें ह्या काळोखांत साबार जण गण्य करिनासतना आसले पूण थोडे राती रावून ते 4 वरांच्या सकाळी पांत्याच्या 4 वरां म्हणसर जागे रावून थंयसर तो अणभव घेवंक तांणी प्रयत्न केल्ले. आनी ते देखून तो म्हणलो ह्या असाधारण संगतींतय असाधारण न्ही संगती पळोवंक आनी तसो अणभव जोडूंक रातीची न्हीद कळोवन आमी पळोवन रावता पूण सादारण संगती आमी पळयना. केदाळा आमी सादारण संगती आमच्या जिवितांत पळयना. ल्हान ल्हान अद्भुतां अजापां घडचीं आमी विसरोन वेता. त्या देखून तो म्हणलो म्हाका एमर्सन म्हणल्या ह्या मनशाची उतरां उडासाक येतात ती कसली उतरां मूर्ख असाधारण संगती पळोवन ताचे विशयान नियाळ करतात पूण जाणटे सादारण संगती विशयान गमान दिवन जिवितांत संतोश आपणायतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी तशेंच न्हय गी. सादारण दिसाच्यो आमच्या दिसपडत्या जिविताच्यो घडितां दोळ्या मुखार आसून पळयनासतना आयकता पूण आयकनासतना आमी आत्मीक तरान आनी शारिरीक तरान कुडीन सोमा आसले कुर्डे जाल्या न्हय गी म्हणलें चिंतप म्हाका येता. कित्याक गी म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत आमी पळोवया. आयच्या वांजेलांत थंयसर त्या वाटेन जेजू येता म्हणटा आसतना बार्तिमेव बोब मारूंक लागलो. कसली उतरां ती पळया. दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. कित्याक ह्या उतरांचेर आमी गमान व्हरप जाय. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या जुदेव कुळयेक कळीत आसलें मेस्साया येवचो आसा तो दाविदाचो पूत जावन आसतलो म्हणून. आनी तो येता आसतना कुर्डे पळयतले तोंटे चलतले केप्पे आयकतले म्हणून थंयसर प्रवाद आसा इजाया प्रवादिचो. आनी जेजूची उतरां लुकाच्या वांजेलांत म्हाका शुभ वर्तमान प्रगट करूंक देवान पाठयला. पवित्र आत्मो म्हजेर आसा कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक बंदेंत आसल्यांक सुडका दिवंक आनी असली प्रवादपणाची उतरां जेजून उलयल्लीं आयकल्लीं ह्या बार्तिमेवाच्या मोतीन घट्ट आसली. कित्याक तो एक जुदेव जावन आसलो आनी अशें ताच्या मोतींत जेजूस मेस्साया म्हणली खात्री आसली जाल्ल्यान तो बोब मारूंक फाटी सरलो ना. लोकांनी ताका बेश्टायलें पूण तो वगेस रावोंक ना. परत्याक ताणें बोब मारली दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. कितलें आपुरबायाचें मागणें सर्तीक कांय ना. आनी देवाचें गमान त्या काकुळती वयर गेलें. काकुळतीच्या त्या उतरा वयर गेलें. दुसरें कोण म्हजी काकुळत करूंक शकता? कोणूच ना मोगाच्या भाव भयणीनो. फकत देव मात्र म्हाका काकुळत म्हजेर काकुळत करूंक शकता. दुसरें कोणूच ना. त्या देखून चड उतरांची गरज ना. ल्हान मागणी खालत्या काळजाची आनी दृढ मोनाची जाल्लींच पावतात. आनी ही मागणी देव खंडीत आयकता म्हणून आयची शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आनी अशें आसतना जेजू रावलो. अपुरबायाची उतरां जेजू रावलो आनी ताका आपया म्हणलो आनी ताका आपण हाडलेंच ताचें सवाल
हांवें तुका कितें करी जाय. पळय आतांची आशा ना, म्हाका एक बंगलो जाय, म्हाका 4 एकरे जागो जाय, म्हज्या घरा वचोंक म्हाका एक वाट जाय, म्हाका म्हज्या भुरग्यांक बरो फुडार जाय. कांयच ना. कितें गरज आसा तें मात्र म्हाका दिश्ट दी. आनी दिश्ट ताका दिली, आनी दोनी दिश्ट दिली, आत्मीक दिश्टी दिली. कित्याक म्हळ्यार थंयसर अपुर्बायन मार्क सांगता, तक्षणच तो जेजूच्या फाटल्यानच गेलो. अपुर्बायाची उतरां, दैवीक अणभव जोडलेलो देवा फाटल्यानच गेलो. तशें म्हळ्यार आमी घरदार सोडून वेचें म्हणून न्हय. दैवीक अणभव जोडल्या उपरांत देवाच्या हाजीरपणांत जियोवंक प्रयत्न करचे. आनी देवाच्या हाजीरपणांत जियेवन म्हज्या अणभवाचो संतोश हांवें पासारचो. त्या देखून हांगासर श्लोक आसा, सर्वेस पोरुस देव म्हूण जाणा जाया, तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. वय आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. त्या देखून संतोशाची गितां गावून देवा मुखार येया. अपुर्बायचो श्लोक. कारण इतलेंच आमी देवाचींच, आनी देवाच्या भुरग्यांक देव सदांच आयकता. तो आमकां सांडिना. आनी अशें आसतना आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां अपुर्बायन आमी कोण गे म्हणून आमकां युज्युअल संगती म्हळ्यार सादारण संगती पेद्रू सांगता. आमी कोण? आमी जावन आसा परगावी यात्रीक ह्या संवसारांत, पूण देवाची परजा, देवान विंचलेली कुळी. आनी त्या देखून ह्या संवसारांत हेर जातीच्या मदें आमची जिणी अपेक्षेविने एक आलाग म्हळ्यार विंगड जाय. आनी आमी संपूर्ण देवाची म्हूण कळीत जावच्याक देवाची जिणी आमी जिये जाय म्हणून. पूण साबारपटी आमी सुकता. वय सुखी गरज जाय, पूण सुखी जाल्या उपरांत आमी तिदवी जाय आमकांच. त्या देखून आमकां एक कुंभसाराचो सक्रामेंत म्हूण आसा. त्या कुंभसाराचो सक्रामेंत जाल्या उपरांत आमी तिदवूंक प्रयत्न करी जाय. केदाळ आमी आमकांच तिदवी ना, आमी आसले बरीच उरता. जशें हांवें तुमकां त्या स्टोरीन सांगलें, साबार जण भारी इंट्रस्ट घेवन ते चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण पळयतात, पूण ताचो परिणाम फकत एक संतोष मात्र. पूण थोडे जण आसात सूक्ष्मयेन ताचो तर्जुमो करन आपणाच्या जिविताक हें कशें घडटा म्हणून समजोवंक आनी मुखार दुसऱ्यांक शिकोवंक प्रयत्न करतात. आनी तशेंच क्रिस्ताचो अणभव तशेंच जाय. म्हज्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर सूक्ष्मयेन हांवें अणभव जोडच्या खातीर स्टडी करन शिकोवन म्हज्या जिविताचो अणभव हेरांक दिता आसतना थंयसर नवेंपण येता. म्हज्या जिवितांत नवेंपण येता. बदलवण पळयल्लें म्हाका पळयतात आनी बदलवण पळयल्लें बरें करूंक प्रयत्न करतात. ह्या देखून म्हज्या जिवितांत हांवें उडास दवरचें. पेद्रू सांगचें बरें, आमी कोण? आमी विंचलेली देवाची परजा. त्या देखून श्लोकांत इतले अपुर्बायेन आमकां जबाब आमी दिली. सर्वेस पोरुस देव म्हूण जाणा जाया, तो आमचो रचणार म्हूण तुमी वळखून घेया. अपुर्बायाची उतरां. आनी केदाळा आमी तें वळखून घेता त्या दाळा म्हाका देवाचो पाटलाव करूंक सुलाभ जाता. त्या देखून असाधारण संगती पळोवचो लोक फकत जेजूची अजापा मात्र तांणी पळयली आनी जेजूचो पाटलाव करन पयसल्यान ती पाटलाव करन गेली. पूण ताचो नीज खरो पाटलाव तांणी करूंक ना. कारण ताका कश्ट आयिल्ल्या वेळार कुर्सायत मुळें आनी ताचे कश्ट उणें करूंक पळोवना. पूण सादारण संगती पळयल्ली वेरोनिका तुवो लगावन गेली. कश्ट इल्ले हळू करूंक प्रयत्न केले. सिरेनाचो सिमांव थोडे संगती म्हणी हळू करया म्हणून थोडी जडाय म्हणी उणी जातली म्हणून जेजूक कुमो करूंक गेलो. आमच्या जिवितांत, काजारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत 99% सादारण संगतीच. सादारण संगती, असाधारण संगती उण्यो. पूण त्या सादारण संगतींनी केदाळा एकामेकाचें बरेंपण आमी पळयना. ते दाळा आमी पुरपुरचेंच. तो तसो तें तसें. भुरगीं सोमानांत, तें सोमाना, हें सोमाना. पूण भुरगीं नातल्यांनी रडचें. कित्याक भुरगीं नात. पळयात तत्पर आमच्या जिवितांत. त्या देखून न्हवरो आसता म्हणसर या बायल आसता म्हणसर पुरपुरे विराराय, नातल्या मागीर खंत बेजाराय ना गे आमच्या जिवितांत. त्या देखून आसच्या संगतींनी, सादारण संगतींनी
देवाचो अणभाग जोडूंक आमकां आपोवणें आसा एकामेकाच्या मोगा मुखांतर गूड ऑफ द स्पाउसास म्हणटात आनी ते गूड म्हळ्यार कितें मोग देवाचो मोग अणभव करचो देवाचें पवित्रपण अणभव करचें आनी संपूर्ण बरेंपण जावन आसा पवित्रपणांत वाडोवन देव आतां एकवटचें तें आमी पळोवंकूच पळयना त्या देखून साबारपटी कश्ट येता आसतना दूख येता आसतना पिडा शिडा येता आसतना कोण संपूर्णपणी त्या मनशाचें बरेंपण पळयता तोच निजाकी देवाचो मोग अणभव करता त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंब जिवितांत आनी सामाजीक जिवितांत आमी सादारण संगती मदें देवाक सोदया आनी अशें आमकां देवाचो हात दिसतलो प्रकृती पळया आमी केदाळा ह्या प्रकृती थंय सादारण संगती थंय बरेंपण देवाचें बरेंपण पळयना आमी कचरो तेणे उडयता नितळ दवरना आनी नितळ दवरनातल्यो संगती कोणाक उपाद्र दितात आमकांच गाणी येताना नाक धरून आमीच येता पयलें खाली पांयांनी चलोंक जातालें आतां तेणे बटलेच्यो कवची कचरो उडोवन खाली पांयांनी चल्ल्यार म्हजेच पांय गायतात तशें जालां कारण आमी सादारण संगती थंय बरेंपण पळयना प्रकृतीन आमकां बरें वारें दी जाय म्हणून आमी आशेता शुद्ध वारें ना कित्या ना कारण हांवें सादारण संगती थंय बरेंपण पळोवंक ना त्या देखून रूख कातरल्यात रूख लावच्या बदलाक बरेंपण करच्या बदलाक हांव आनीकी त्या रुखांक वायटच दिवन आसा बरें दिवंक ना तशेंच म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हजें जिवीत बांदच्याक म्हजें कुटुंब बांदचें बसत हांवें बरें दी जाय पूण ना म्हज्या जिवितांत हांव बरें दिना वायटच दिता बरें करन म्हजें जिवीत बांदिना त्या दाडा दुसऱ्यांचें जिवीत बांदूंक जायना त्या देखून संपूर्णपणी म्हज्या जिवितांत ह्या बार्तिमेव बरी धैर्य घेवन म्हजें जिवीत हांवें बांदी जाय म्हणल्यार धैर्यान जेजू थंय या त्या दाडा मात्र कृपा मेळची बेश्टें देव कृपा दी जाय कांय करूंक नाका जाल्यार कृपा कित्याक कृपा त्या देखून आमकां कृपा जाय तर आमी सादारण संगतींनी चड गमान दिवन सादारण संगती मदें पवित्रपण आपणावंक देवाची कृपा आपणावंक प्रयत्न करया आमेन.